आतां भायर सरना घरा कडेन चडसो आसना तुमी सगळे मेळटले म्हणून हांव आयलो फक्त आतां घरा कडेन बशी कडेन म्हाका एक दिसता कितें जाणा सगळीं आमचे म्हळ्यार कितें म्हणप आमी जर्नलिस्ट जावं या प्रेस सगळीं पॉलिटिक्साचेरच पळयतात सोशल प्रॉब्लेमाचेर कोणूच लक्ष दिनात ही सामकें वायट दिसता एक तेंपार आमी जेन्ना हांव जेन्ना सुरवात 50-55 वर्सां पयलीं जेन्ना सुरवात केली तेन्ना सगळी सोशल प्रॉब्लेम आशिल्ले आज पेपर उगडल्यार सगळें हें बाकीचेंच मेळटा आनी न्ही नाशिल्लें जें कितें घडटा तें कांयच उरना नाका आशिल्लें सगळें पेपरांचेर मागीर खंयच्या येता तूं नवीन टायम्स चडसो घरा कडेन मेळना बाकी सगळें हांव हाजेर पळयता नवीन टायम्साक खबर ना पूण जें तुमी तशें करता तें जाल्यार खबर ना म्हाका तुमी तो उलयतना आमी एक सांगलें म्हळ्यार आतां सोशल मिडिया आसा सगळें ताचेर तुमी पयलीं ही आशिल्ली रमेश आशिल्लो ते सारकें मडगांवचेर सगळें आमी आतां कितें तें ब्युटिफिकेशनाचेर कोट्यावधी रुपये खर्च सद्या चल्ला जाता सगळें जालां पूण कितें ब्युटिफिकेशन चलता पूण सावयो गुती ना जाल्यार आनी कोण प्रभाव नायक नाल्यार चिराग नायक हो सांगता पब्लिसिटी मेळटा पूण बाबा एक्चुअल फॅक्ट कितें हाजे म्हळ्यार आमी जें कितें संशोधन तरी तें जायना सोशल मिडिया असो नाकाशे कडेन सावयो कितें सांगता जें घेवन हें करता पूण बाबा एक्चुअल थिंग कितें चल्लां सादें आनी एक दुसरी सांगता तें ब्युटिफिकेशनाक जालें इस्टर्न बायपास म्हळ्यार खंयचें तें कोंकणी हुतात्मा कोण तरी आहा पळय मुंज विहार थंय पयस वतना मुंज विहार ते रावण फोंड पॉवर हावस पर्यंत जर पळयली न्ही हांवच पळयना हांव सकाळची थंय 7:15 पासय वता लेफ्ट सायडीचें म्हळ्यार मुंज विहारा कडच्यान मारुती देवळा कडेन येता लेफ्ट सायडीची गटार जुनाच्या पयलीं खेपे जेन्ना पावस पडला तेन्ना चॉकअप जावन आहा तें उदक सगळीं रस्त्या वयल्यान वता थंय सगळीं तें प्लास्टिकाचे पिशव्यो नाकाशें तें सगळें हें हांवें सगळ्यांक फोन करून सांगलें MLAक सांगलें जिल्हा पंचायत मेंबर सांगलें दिगंबराक सांगलां कारण तो म्हाका सांगतलो की सांग ना तें फातोर्डा पडटा नाल्यार तें कुडतरी पडटा अशें सांगतलो देखीक त्या सायडीच्यान MLA वतात मिनिस्टर वतात काणकोणचे आतां स्पिकर जावन सगळे त्या सायडीच्यान वतात PWDचे सगळे ऑफिसर बेलन्सान सगळी पर्यंत त्या वयच्यान वतात ते कोणाच्याच लक्षांत कितें येना ताची फुडली खबर कितें त्या गटारांत वयर वेली सायडीच्यान सिव्हिलिटीचें ऑफीस आहा ते एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा तेय पळयनात काय कितें हें सगळें सोड सावयो गुतीन जाल्यार हे आमी पळय बारीक बारीकाचेर आमी जी सोशल मिडियाचेर पळय येता आमची प्रेसाकी दिसता म्हळ्यार हें पळय करतात TV चॅनलाचेर पळय करतात ते कित्याक पळयना असो प्रश्न म्हाका बशी कडेन पडटा चल म्हाका कोणाक फोन कर की म्हाका भुरगीं म्हाका तूं कित्याक लागता आमी कित्याक वायटपण घेता हांव कोणाक फोन केलें की पयर हांवें हाका सांगिल्लें विनायक वळवयकर तो पंच मेंबर तो म्हळ्यार हें हांव म्हाका प्रश्न पडटा कितें बशी कडेन कारण हांव तेंच खंय हांव वतना पयलीं हांव पेपराक हें पळयतालो कुजबूज खंय वतना जाल्यार गाडी बसीन सुद्दां वतना म्हाका पॉयंट जाल्यार हांव तें नोट करतालो धाडटालो आतां हांव तें करना तें पेपराचेर तें आर्टिकल बरयता तेजेर सामको चड वतना कारण तें गरज नासतना वायटपण जाता म्हळ्यार हे लोकांचे प्रॉब्लेम हे कारण थंयच्यान त्या रस्त्या वयल्यान ल्हान KG सगळीं भुरगीं सकाळची पळयता मुग्यान तागे टायम एक जाता इतलो धोबरभर उदक जाता मारुती देवळा कडची त्या जंक्शना कडच्यान हावसींग बोर्डाचें जें पळय थंयच्यान मारुतीचें आनी तें सगळें उदक मारुती देवळा कडची हाजे वयल्यान मेन हायवेचेर येता उदक कोणाकूच लक्षांत वचना अजून आज सुद्दां जर तुमी पळयता जाल्यार पळोवपाक मेळटा आमी कितें भायर सरलो कोण तरी WRD मिनिस्टर कोण तरी कितें आयिल्लो तेन्ना पूण म्हाका ताका मिस जालें हांव ताका सांगतलो म्हणून मुद्दमूच गेल्लो पूण तो म्हाका चुकलो मागीर आनी हांवें भानगडी गेलो देखीक ह्यो बाकीची पॉलिटिक्साची न्यूज करचे पेक्षा जर हे लोकांचे प्रॉब्लेम कारण कितें हांवें तूं म्हणल्यार तुमच्या भुरगीं व्हांवन वचूंक शकता व्हांवन वतकीर तें सगळी करची परस पयलीं जर प्रिकॉशन घेतलें तरी हें वता देखीक म्हाका सांगपाचें अशें म्हळ्यार हांव कोणें वायट पर्सनल कोणाची धरची न्ही हांव वायट धरची न्ही पूण असली प्रॉब्लेम हायलायट करच्यो तुमी सगळे मेळ्ळे हे जाल्यार ग्लोबल मेळ्ळे DIP कडल्यान हेंचे खातीर जर्नलिस्टा खातीर थोडे स्कीम आसा सो ते कितें जाता सगळे जे स्कीम आसा ते आमी पणजीचे रिपोर्टर आसता किंवा तांकां फास्ट करता सो ते सगळे घेत रावता पूण आमचे जे रिपोर्टर आसात तांकां खबर आसता पूण तांकां गाईड करपा खातीर ना जाल्यार आनी फॉर्म आमकां कोण तरी हाडून दितलो फॉर्म हाडून दिवंक जाय फॉर्म भरून दिवंक जाय तेन्ना आमी स्कीम घेवंक जाय सो आतां आमी कितें करया आमी इनिशिएटीव घेवया की आमी
सगळे जर्नलिस्ट मिळून इलिजिबल जे आसा जर्नलिस्ट सो तेंचे फॉर्म घेवया आनी आमी सबमीट करून तेंचे फॉलोअप घेवया. सो कितें जातलें जे स्कीम आसा ते जर्नलिस्टां खातीर आहा आनी ते स्कीम आमच्या रिपोर्टरांक सगळ्यांक मेळचे. हेच्या खातीर आमी सगळे एक जावन एक नाजाल्यार एक धाकटीशी एक हे करपाची कमिटी करपाची आनी तेणी फॉलोअप करपाचें अशें करया. सो एक पयलें कितें आहा की ह्या वर्सा पेन्शन स्कीम आसा. सो ती पयलीं 7,500 मागीर 10,000 आशिल्ली. सो आतां ती 15,000 केल्या. सो आजून ते हे जावंक ना पण ते 15,000 केल्ली आहा. सो ती स्कीम आफ्टर 15 म्हणजे तुमी आफ्टर रिटायरमेंट तुमकां ते मेळटा. सो तेच्या खातीर आतां आमचे थोडे आसा तेणी आतां घेतलेले आनी थोडे ते घेता हे करून. दुसरी एक बरी स्कीम आसा पत्रकारां खातीर पत्रकार गोपनीयता निधी स्कीम म्हणून. सो त्या स्किमी खातीर तुमकां 2 लाखा पर्यंत कितें हे आसा न्हू तुमकां अमावंट मेळटा. म्हणजे भुरग्याचे काजार आसा मेडिकल इमर्जन्सी नाजाल्यार घरात कोणूय हे आसना सो तांकां एप्लाय करचें पडटा. नाजाल्यार कोणी तरी सजेस्ट करचें पडटा कमिटीक की बाबा अशें आसा नाजाल्यार ते सुमोटूय घेता. पण तेका 2 लाख म्हणजे कमी ना न्हू हे करून. सो म्हाका दिसता आमच्या कडल्यान गोवेकर सरांनी घेतलेली दिसता एक पयले एक फावटी कितें तरी घेतलेली हेच्या खातीर. बाकी हे करून आनी कोण तशी घेवंक ना. सो पण ते म्हणजे काजारा खातीर किंवा हे करून सगळी घेतले जाता. ती खातीर ते लॅपटॉप आनी कॅमेरा खातीर एक स्कीम आहा. सो दोन्ही हे आसा लॅपटॉप किंवा नाजाल्यार कॅमेरा अशें दोनां खातीर ते स्कीम आसा. सो ते 50,000 पर्यंत तुमकां अमावंट दिता. व्हडले आसा ते तुमकां भरचे पडटा जर्नलिस्टाक भरचे पडटा. 50,000 ते मेळटा असिस्टंट टू परचेज लॅपटॉप आनी कॅमेरा. सो ते 5 वर्सान एकदा मेळटा. म्हणजे आतां आयज तुमी घेतले जाल्यार आफ्टर 5 इयर्स तुमकां ते पुन्हा घेवंक मेळटा. कित्याक ते इलेक्ट्रॉनीक तेणी एक पिरियड दवरले की आफ्टर 5 इयर्स तुमकां ते पुन्हा मुखार घेवंक मेळटलें म्हणून. सो मोस्टली सगळ्यांनी आमकां लॅपटॉप लागता तसो मोस्टली आमी सगळ्यांनी हे करूया की लॅपटॉप खातीर नाजाल्यार हेका कॅमेरा जाय आनी कॅमेरा खातीर एक हे घेवचें पडटलें तुमकां. आमचे रिपोर्टर आसा ते अप्लाय करूंक पळयना. आतां ह्या फावटी आमी रायमान केल्ले अभिमान केल्ले सो तांकांय मेळले कित्याक स्टोरी बरी आसता हे करून. पण आमी ते करूंक जाय दुदा खातीर केले. दुदाची आसता आनी स्टेट अवॉर्ड आसता. सो ते पयले 50,000 आशिल्ले आतां तेणी 75,000 केल्या. म्हणजे नाजाल्यार 50% त्यातले जे कितें लेस आसा ते दिता PYT खातीर. ते तांकां कोटेशन म्हणून तुमचे सँक्शन जालें की मागीर तुमच्या अकावंटान ते घालता. आनी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.